फाटल्या कांय दिसांसावन राज्यात उटंगराचो पावस चालूच आसा। फाटल्या 24 वरांत वट 45.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। उत्तर गोंयांत 3301 मिलीमीटर म्हळ्यार 129.96 इंच जाल्यार दक्षिण गोंयांत 3108.1 मिलीमीटर म्हळ्यारूच 122.36 इंच पावसाची नोंद जाल्या। सांग्यार सगळ्यांत चड म्हळ्यार 106.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। ताच्या फाटोफाट केप्यां 85 मिलीमीटर पावस पडला। उपरांत काणकोणांत 64 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। मडगांव 52 मिलीमीटर, फोंड्यां 48 मिलीमीटर, वाळपय 39.8 मिलीमीटर जाल्यार पेडण्यां 37.4 मिलीमीटर पावस पडला। तशेंच दाबोळे 33 मिलीमीटर, पोन्ने गोंयांत 28.4 मिलीमीटर, सांखळे 24.6 मिलीमीटर जाल्यार म्हापशां 7 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। तुम्ही जाणा आसतले गोंयांत ह्या वर्सा खूप असो पावस पडलेलो आसा। जाल्यार आतां ऑगस्टाच्या सुरवातेकूच समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 125 इंच सुमार पावस गोंयांत पडलेलो आसा। जाल्यार समज मिलीमिटरान पळयले जाल्यार 3198.6 मिलीमीटर गोंयांत पावस पडलेलो आसा। ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 125.92 इंचीस गोंयांत पावस पडलेलो आसा। जो वार्षिक जो पावस आसा त्या पावसा पेक्षा ह्या वर्साक 55.5% इंचीस पावस चड आसा। आनीक फाटली 24 वरां तुम्ही जाणा आसतले खूप असो पावस गोंयांत पडलो। तेन्ना सांग्यार समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार 106.2 मिलीमीटर लास्ट 24 वरांत पावस पडलेलो आसा। केप्यां समज पळोवपाक गेले जाल्यार 85 मिलीमीटर लास्ट 24 वरांत पावस पडलेलो आसा। काणकोण समज पळोवपाक गेले 64 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। मडगांव पळोवपाक गेले 52 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। पोंडा पळोवपाक गेले जाल्यार 48 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। वाळपय पळोवपाक गेले जाल्यार 39.8 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। पेडण्यां पळोवपाक गेले जाल्यार 37.4 मिलीमीटर पावस पडला। आनीक दाबोले पळोवपाक गेले जाल्यार 33 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। सांखळे पळोवपाक गेले जाल्यार 24.6 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। तशेंच म्हापशें पळोवपाक गेले जाल्यार 7 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। नॉर्थ गोवा समज पळोवपाक गेले जाल्यार 3301 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। आनी इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 129.96 इंचीस जातात। तशेंच साऊथ गोवा समज पळोवपाक गेले जाल्यार 3108.1 मिलीमीटर पावस पडलेलो आसा। तशेंच समज आमी ते इंचिसांनी पळोवपाक गेले जाल्यार 122.36 इंचीस पावस पडलेलो आसा। गोमंतका खातीर गौरेश गांवकर, पणजेच्यान।